प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वोड 25 ते 36 पर्यंत 25 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमृतीन कितें बरयल्लें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परात तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जाबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तुका जिवीत मेळटलें. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक विचारलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचून जेरुजालेमांत देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाय पळसर मार घालो. ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत दिवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार ते शिल्ल्यान वेताळां ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन ते बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एका खाणावळीन ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगडो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. त्या चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो हे तेगाय भितर कोणें आपूण पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचता, आयज आमकां कळोन येता की जेजू ह्या आमकां सगल्यांक आनी ह्या धर्मशास्त्राक एक बरी शिकवण दिता. आनी ही शिकवण कित्याक दिता काय? कित्याक वो जो धर्मशास्त्री आयिल्लो तो जेजू कोसाक लावंक, त्रासान घालूंक तो जेजूशी आयिल्लो. तो जेजूशी कितें शिकपाक येवंक नासलो. आयकात बरे भशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर 25 वडीन म्हणटा, तेन्ना जेजू कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत मेळोंक हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, आमकां सासणीक जिवीत मेळचे खातीर आमकां कितें करूंक जाय? आयजूय हो प्रश्न आमी विचारता. आमी धर्म करता, हें करता, तें करता, मागणें करता, तेर्स करता, खूब दबाजो करता आनी आमी समजता की ह्या धर्मशास्त्रान जो प्रश्न विचारलो जेजूक, हांवें कितें करूंक जाय? तेन्ना आमी समजता की आमी कितें करूंक जाय म्हणून, कित्याक आमची समजून आमकां बरी मेळोंक ना म्हणून आमकां खंय सासणीक जिवीत मेळोंक जाय तें आनी आमी आमचेंच करता. आमी खूब धर्म करता, खूब वस्तू करता आनी आमी समजता की कोणाक भिकाऱ्यांक हें दिलें, तांकां कितें दिलें, कितें बरें केलें, देव आमचेर एकदम खोशी आसा आनी आमी खरें सासणीक जिवीत जियेता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आख्खें शिवर्तमान आमी आयकता आनी ह्या बऱ्या समार्यकाराची वपार आमी आयकता, आमकां कितें कळोन येता? एक आदनीक, एक लिवायट आनी एक
समाराकाराचो मनीस ती वाटेर वेता जो एक मनीस चोरून ताका कोणें रस्त्यार उडयला आनी आदनीक आनी लिवायत ताका सोडून वता, पूण फकत समाराकाराचो मनीस ताजो कुयदाद करता, ताका ताका बरे भाशेन त्रास करता, ताजो ताजो कुयदाद करून ताका आतां बरें करता. आनी जेजू आयज आमकां सगळ्यांक 2000 वर्सां जावन आमकां कितें शिकूंक सोदता? बाब न्हू, आमी नवा कराराची भुरगीं. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आपणायता, पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता, आतां देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. कित्याक देव पवित्र आत्म्या उदेशी हो मोग आमचे भितर घालता. की कसलो मोग? देवाचो मोग. आनी हो मोग जेन्ना आमचे भितर आसा, होच मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवं जाता. ना तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरिना, पवित्र आत्मा आमचे भितर ना, आमी फकत धर्म करता आनी आमी कसलेंय करता तें आमच्यान देवाच्या मोगान करूंक जायना, आमच्यान फकत मनशाच्या मोगान करूंक जाता. कोणें म्हाका बरें केलें, हांव ताका बरें करता. कोणें म्हाका वायट केलें, हांव ताका नाकारता. आनी हीच जी आमची परिस्थिती आसा, ही आयज पासून इग्रोज मातयेन आसा. कित्याक? इग्रोज मातयेन जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक आमचे भितर आमी आपणायला, तेन्ना भाव भयणीनो, जे आमी करता, जेन्ना आमी देवाचो मोग करता म्हणजे देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. देवाचें उतर म्हणटा, जेजू आमकां सांगता, तुमी मोग करा जसो हांवें तुमचो केला. आनी जेन्ना हांवें तुमचो मोग केला, तुमी दुसऱ्याचो करशात, तुमी खरेंच म्हजे पाटलावदार. आनी भाव भयणीनो, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्यार तर आमी जेजू भाशेन मोग करूंक जाय. बेश्टें आमकां आमच्या मनान कितें आयलें, आमकां कोणाचे चुचुरे दिसले तेन्ना आमी कितें केलें तें आमी फकत आमच्या मनशाच्या मोगान करता. पूण जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता खरेंच कोणाक बरें करूंक जाय तें, आनी बरें केल्यार आमी तांकां खरेंच देवाचें उतर दिवंक जाय. लोक देवाचें उतर आयकूंक तयार ना जाल्यार, तांकां खरेंच जेजूचो मोग ना जाल्यार, आमी फकत तांकां खूब आमी पयशे दिल्यार आनी खूब हें दिलें तें दिलें, कसलोच फायदो ना. कित्याक ती फकत जेवतलीं खातलीं आनी भायर सुट्टलें सगळें. पूण जेजू ना जाल्यार केन्ना ती जेजूशी वेचिनात आनी देवाचो मोग तांकां केन्नाच आसचो ना. देखून भाव भयणीनो, आमी जी आयकतात देवाचें उतर, आमकां जाय गरज ह्या उतराची सजमणी मेळोवपाक. जेन्ना आमी उतराची सजमणी घेता तेन्ना आमी उतर पाळटा. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा, देवाचें उतर सांगता आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणून. देव आमकां पवित्र आत्म्या उदेशीन दाखयतलो कोणाक आमी वसोंक जाय म्हणून, कोणाक तांकां बरी खबर दिवंक जाय म्हणून, कोणाक तांकां बरी खबर दिवच्या पयलीं तांकां आमी आपल्या पोटाक, तांकां आपल्या कितें तांचो कितें आदार करपाक गरज. पूण जेन्ना आदार दिल्या उपरांत आमी तांकां शिकवण दिली, तेन्ना तांकां गरज ना आमचे कडेन येवपाक. आमी देव न्हय, फकत एकूच देव आसा, ताचें नांव जेजू. आमी तांकां जेजू कडेन कशीं वचपाक ती ताका वाट दाखयता. आनी जेजू जावन आसा वाट, जेजू जावन आसा सोत, आनी तो जावन आसा आमचें थारोन. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही वोपार आमी आयकल्या आनी हाचेर नियाळ केला, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय. सासणीक जिवीत जे आमकां जिवंक जाय, ते जेजू जुवाची 17:3 तो कितें म्हणटा? सासणीक जिवीत म्हणटा, जो लोक सर्गीच्या बापाक वळखता, ताजो मोग आपणायला आनी जो कोण आपल्याक जेजूक म्हणून ताच्या उतरा वरवीं ताका वळखता. आनी आयज भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत आमकां खरेंच जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज देवाच्या उतराची सजमणी. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर सजमता, तें उतर आमी पाळटा, खरेंच आमी दाखयता की जेजूक आनी आमच्या सगळ्यांच्या बाबतींत ताजो मोग करता म्हणून. आनी तो मोग जो आमचे भितर व्हांवता पवित्र आत्म्या उदेशीन, तो आमी मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी तांकां बरी खबर दिवंक पावता. आनी खरेंच हें सासणीक जिवीत आमी जिवंक फकत मरतकूच न्हय, आतां जेन्ना आमी जिवा आसा तेन्ना आमी हें सासणीक जिवीत जिवंक पावता. आनी खरेंच हें सासणीक जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक आमी पावता. आमकां खरेंच आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. ह्या उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक
आमच्या सोरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव